सांतांद्रे मतदारसंघातल्या गोपाकापट्टणम ह्या प्राचीन बंदराची आमदार विरेश बोरकर आणि पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय यांनी पळोवणी केली। सांतांद्रे मतदारसंघात खूपशो हेरिटेज जागे आसा, तांचो सोद घेवन ते संवर्धन करपाक जाय अशें आमदार विरेश बोरकर उलयलो। जाल्यार अशा तरेची दायज स्थळां जपून वर्ल्ड टुरिझम थळ करपाचो यत्न करतले अशें पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय यांनी सांगलां। सांतांद्रे मतदारसंघात आशिल्ल्या गोपाकापट्टणम या प्राचीन बंदराक भेट दिवन आमदार विरेश बोरकर आणि पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पळोवणी केली। सांतांद्रे मतदारसंघात खूपशी दायज स्थळां आसात, ताचो सोद घेवन ते संवर्धन करपाक जाय अशें आमदार विरेश बोरकारान सांगले। तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाला हे जाग्यांची पळोवणी करतले आणि फुडाकार घेवन अशी दायज स्थळां जपून वर्ल्ड टुरिझम स्थळां करपाचो यत्न करतले अशें पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगले। म्हणजे त्या वेळार कितें आसतालें वो ही जे एक ट्रेड सेंटर म्हणजे जशें सांगलां आमी 1000 वर्सां पयलीं म्हणजे 11व्या शतकान भितर कदंबाचे आशिल्ले, ताच्या नंतर शिलाहार आसतले, ताच्या नंतर ताच्या पयलींचे सानापुल्ला आनी ताका गोवापुरी म्हणजे हाचो जो उल्लेख आसा तो महाभारतान पसून मेळटा। म्हणजेच आमी वी आर दी ओल्डेस्ट सिविलायझेशन इन गोवा, सो वी हॅव टू टेक सिरियस स्टेप्स टुवर्ड्स प्रिजर्विंग दीस, ब्रिंगींग इट टू लायट आणि एक वर्ल्ड टुरिझम प्लेस आमकां हें करपाक मेळटलो इफ वी प्रिजर्व इट। आणि गोंयचे विशीं गोवा इज नॉट जस्ट म्हणजे हातून न्ही, प्रिमेटीव काळान पसून गोंयान भितर सिविलायझेशन कशें आशिल्लें, मानवी वस्ती खूब पयलींच्यान गोंयान भितर आसा हें एक सिद्ध करपाचो हो आसा। अशे तरेचे हे स्ट्रक्चर जे पोनाक आसतले ते तशे एक्सपोज वयर करून करपाक मेळटा जाल्यार आमी तातूंत भितर पळयतले। हांव खूब देव बरें करून म्हणटा आमच्या लोकल आमदारान हो विशय सिरियसली घेतलो। म्हाका दिसता की गोंय मुक्ती जाले नंतर कोणी जितकें लक्ष दिलें ना, ताणें विरेश बाबांनी हें उजवाडाक हाडलें आणि खऱ्यांनीच आमकां हाजेर सिरियसली काम करपाक जाय। आमचो म्हणजे म्हाजे मतदारसंघ सांतांद्रे मतदारसंघाचो चडसो एरियान हेरिटेज हे खुबशे हे आसा आणि अजून पर्यंत एक्सप्लोर जाल्ले ना। खंय ना खंय ते एक्सप्लोर करपाची खूब गरज आसा। कितलेशे स्प्रिंग्स आसा, पॅलस आसा, थंय पयलुच्या काळांतली केव्स टायप आसा, सो हे खंय ना खंय एक्सप्लोर जावपाक जाय। आतां पूण हें करतले जाल्यार आमकां वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक काम करचें पडटलें आनी म्हाका दिसता डिपार्टमेंटानूय तेजेर हातभार लावपाक खूब गरज आसा। सरकारान जे सीएमानूय म्हाका दिसता हेजेर लक्ष दिवपाक जाय, कित्याक ताका फायनान्शियली अप्रुवल जाय पडटलें। फायनान्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक ते एक्सप्लोर करतले नाल्यार तांकां टीम जाय, स्टाफांचे थ्रूच जावची ना, बाकीचे टीमूय जाय पडटले। सो हें खंय ना खंय ताका टायम वयतलो, पण म्हाका दिसता एकदां जालें म्हणटकच वर्ल्ड क्लास हांगा टुरिझमूय जें आसा, हेरिटेज टुरिझम हें आमी हांगा स्प्रेड करपाक शकतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।